दीस सोमार, जानेवारीची 12 तारीख 2026. पहिले वाचप सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 1 वळ 1 तावन 8 पर्यंत. रामताईमांत एक मनीस आसलो. तो एफ्राईमाच्या दोंगराळ प्रदेशाचो एक जुफीत. ताचें नांव एल्काना आनी तो जेरोहामाचो पूत. जेरोहाम एलिहूचो पूत, एलिहू तोहूचो पूत आनी तोहू एफ्राईमाच्या वंशाच्या जूफाचो पूत. एल्कानाक दोगी बायल्यो आसल्यो. एकल्याचें नांव हन्ना आनी एकल्याचें नांव पेनिन्ना. पेनिन्नाक भुरगीं आसलीं, पूण हन्नाक भुरगीं नातलीं. एल्काना वर्सान वर्स दरबाराच्या सर्वेस्पराक आराधन करूंक आनी बली भेटोवंक आपल्या शारांतावन शिलोक पेतालो. थंय एलीचे दोग पूत होफनी आनी फिनेहास सर्वेस्पराचे याजक जावन आसले. ज्या दिसा एल्काना बली भेटयतालो त्या दिसा तो आपले बायले पेनिन्नाक आनी तिच्या सर्व पुतांक आनी धुवांक एक एक वांटो दितालो. पूण तो हन्नाक थोडो वांटो दितालो, कित्याक सर्वेस्परान तिका वांच केल्ली तरी तो तिचो मोग करतालो. सर्वेस्परान तिका वांच केली देखून तिची प्रतिस्पर्धीण तिका खेणताली आनी चिडायताली. वर्सान वरस अशें घडतालें. हर एक फावटी ती सर्वेस्पराच्या मंदिराक वताली तेन्ना पेनिन्ना तिका चिडयताली. देखून एक दीस हन्ना रडूंक लागली आनी तिणें जिवंक इन्कार केलें. एल्कानान तिचे पतीन तिका म्हळें, हन्ना, तूं कित्याक रडताय? तूं कित्याक जुविनाय? तूं कित्याक खंतिश्ट आसाय? 10 पुतां प्रास हांव तुका सड न्ही? देवाचें उतर हे देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 116, 12 तावन 13, 14 तावन 17 आनी 18 तावन 19. श्लोक. अर्घ बलिदान सर्वेस्परा हांव तुका भेटयतां. सोम्यान म्हाका केल्ल्या बरेपणाक कितें हांव ताका फारीक करूं? सडवणेचें कोप हांव घेतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो. श्लोक. अर्घ बलिदान सर्वेस्परा हांव तुका भेटयतां. म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो. सभे मुखार सगळे परजे समोर त्यो उसारतलो. अर्घ बलिदान हांव भेटयतलो आनी सोम्याचें नांव उलो मारतलो. श्लोक. अर्घ बलिदान सर्वेस्परा हांव तुका भेटयतां. म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो. सभे मुखार सगळे परजे समोर त्यो उसारतलो. हे जेरुसलेमा, तुजे मदगात सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत तो भेटयतलो. श्लोक. अर्घ बलिदाना सर्वेस्परा हांव तुका भेटयतां. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें राज लागीं पावलां म्हणटा सर्वेस्पर. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 1 वळ 14 तावन 20 पर्यंत. जुआंक बंद्यान घाल्ल्या उपरांत जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवाता परगट करूंक लागलो. तो म्हणालो, वेळ भरती जालो. देवाचें राज लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलिया सरोवराचे तडीच्यान तो पसार जाताना सिमाव आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. ते सरोवरान जाळ उडयताले, कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तक्षणच ते आपलीं जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तावन चिक्की मुखार वतना ताका दिसले जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जोआंव. ते आपल्या माचव्यार जाळां सामा करतले. तेच घडये ताणें तांकां आपयलें.
आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावरड्या सांगाता माचव्यान सोडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचें उतर हें. मखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. एक जाणवाये सवाल. मार्काचे सुवार्तेंत जेजूची पयलीं उतरां खंयची? जाप आयचे सुवार्तेचे सुरवेरत आसा. वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. जेजून येयल्लीं हीं उतरां भोव गुंडाळेचीं. बरी खबर वा सुवार्तेचो सार हीं उतरां स्पश्ट करतात. जेजू आपल्या मिसावांक जाय आसल्यांची विसवण आपुणूच करता. ताणें आपोवणें पाटयलेल्यांक तो तांचें म्हळें कितेंच आसा तें सांडून आनी संपूर्ण तरान ताचो पाटलाव करूंक पंत आव्हान दिता. जेजूचे परगटणेंत वेळ भरती जावपाक दिल्लो तूं ताचे मरेफातच जाल्ल्या उगडापणाक आनी सल्वासावांक शिदा लागू जाता. ती वेळ घडी आतां पावल्या म्हणजे एका नव्या आनी निर्धारीत तरान देवानच बसयिल्लें भविश्य आतां शेवटाक पावलां. जेजूच्या त्या पयल्या शिसांनी ताका दिल्ली ती तक्षण प्रतिक्रिया ह्या सर्गी राजाक जाल्ली. आमच्या हर एकल्याच्या अनुकरणाक फावत आसली. जेजूचो पाटलाव करचो तितलें सालीच न्ही. जेजू तें आपोवणें स्विकार करचें वा सोडचें आमचेर हुंदून आसा. जेजूचें पंत आव्हान स्विकार करूंक कितल्या मापान आमी तयार आसा म्हणलें चिंतून पळया.